नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी काल सांजे मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार प्रवीण आल्लेकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळा उलयतना गोंयांत येता त्या काळात रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालया वरवीं 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची कामां जातली. भौशीक येरादारी खातीर इलेक्ट्रीक आणि जैव इंधनाचेर चलपी गाडयांचो वापर जावपाक जाय. प्रदूषणाचें प्रमाण कमी करपा खातीर गोंय सरकारान मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा अशें केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. बऱ्याच वेळा माझ्याकडे फॉलोअप केला. 4 ते 6 लेनचा मडगाव बायपास, नवे लेन, अंकोलीन, कानोकोला आणि काय कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय. त्या कामाला लवकरच केलं. दुसरं मुंबई ते कन्याकुमारी आम्ही 4 लेन पूर्ण केला. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी 4 लेन व्हाव्यात. त्यामुळे 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेळगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे. त्यानंतर न्यू बोरिंग ब्रिज नियर जुवारी रिवर NH 566 इथे काही प्रॉब्लेम लोकांचे प्रश्न आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती की यांच्याशी बोलून ते प्रश्न आपण सोडवा. 500 कोटी रुपयाचा ब्रिज आहे, असे 8,000 कोटी रुपयाचे काम आहे. गोंयांतली येरादारी सुविधा अद्यावत आणि गतिमान करपाचो केंद्राचो विचार आसा. त्या नदरेन बेगीनूच 45 किलोमिटराचो नवीन मडगाव बायपास प्रकल्प येतलो. नावेली कुंकळी काणकोण ते कर्नाटक शिमेमेरेन 4 ते 6 पदरी प्रकल्प येतले. राज्य सरकारान आता भौशीक येरादारीचेर भर दिवंक जाय अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. शिपिंग मंत्री होतो त्यावेळी माझ्या खूप प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने होऊ शकला नाही. वॉटर टॅक्सी सगळे हॉटेल्स यात मोठे ते समुद्राच्या काठी आहे आणि प्रत्येकाने जेटी बनवायची आणि एअरपोर्टवरून उतरलं की रोपवेने त्या बोटवर जायचं आणि वॉटर टॅक्सीमध्ये बसून हॉटेलमध्ये पोहोचायचं. पण दुर्भाग्याने त्यावेळी त्या अडचणी आल्या ते होऊ शकतं. पण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गोव्यातलं जर आपण चांगलं केलं तर ते स्वस्त होईल, कारण आम्ही त्याच्यात 30% रेट कमी केला आणि एवढ्या चांगली फॅसिलिटी आहे. येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं. राष्ट्रीय महामार्ग पालसना कोसळपी घडणुकांची अधिकाऱ्यांवरवीं चौकशी जातली. चौकशीन जे कोण दोशी सिद्ध जाता तांचेर कारवाय जातली अशें आश्वासन केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिली. लवकरात लवकर ही सगळी कामं पूर्ण होतील आणि गोवा देशातलं सगळ्यात सुंदर शहर, सुंदर राज्य होईल आणि जागतिक आकर्षणाचं केंद्र होईल असा मला विश्वास आहे. काल काहीतरी इथे एक लँडस्लाईड झालेला आहे. मी आजच आमचे अधिकारी आले, ते उद्या सगळे भेटून चौकशी करणार आहे. या सगळ्या कामामध्ये काय जे त्रुटी असतील, दोष असतील ते दुरुस्त होईल आणि या बाबतीत योग्य ती चौकशी करून आम्ही नक्की आवश्यकता असेल तर कारवाई करू आणि त्याकडे पण माझं लक्ष आहे. त्या सगळ्याची माहिती मी आज घेतली आहे. मोपा विमानतळाचो वापर वाडोवपा खातीर विमानतळ रेल्वे स्टेशनाक जोडपाचो प्रस्ताव आसा. मोपा लिंक रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी टॅक्सी टोल फारीक करचो पडटलो. टॅक्सी चालक आणि पेडणेच्या लोकांक टोलात काय प्रमाणात सूट दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमी रिंग रोड जेका आमी म्हणटा, तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयांत तश्यो मेजर 4 एंट्री आसा. पत्रादेवी आसतले, पोळे आसतले, मोले आसतले आनी केरी आसतले. ताज्या भायर आशिल्ली दोडामार्ग आसतले. इतकी कनेक्टिविटी आतां पर्यंत आमचो जो रोड पास जाता तो डायरेक्टली पेडण्यांतल्यान पर्वरी म्हणजे पणजेच्यान मडगांव करून डायरेक्टली पोळे वता. म्हणजे इट इज पासीस होल थ्रू द स्टेट. जो सगळो ट्राफिक जो आसा पुराय स्टेटींतल्यान वता. बट होच ट्राफिक आमकां इंटेरियर गोवा
जेका आमी रुरल गोवा म्हणटा हो कनेक्ट जावपाची गरज आसा. त्याने एक एश्युरन्स आमकां आतांय दिवचे आनी दिलां तेय बी सांगता की सिंगल पास सिस्टम विथ अ कन्सेशन रेट म्हणजे लोकल असलेल्या कमीत कमी रेटात आमकां गेट टोल पास जो आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी आमकां करचें जेणे करून सगळ्या टॅक्सीकारां सहित जे कंटिन्युअसली यो वच वता हांच्या खातीर कमीत कमी रेटीन हो टोल पास जो आसा हो आमकां दिवचो. रिंग रोड जो गोंया खातीर दिवपाक जाय ती मागणी तेंच्यांनी मान्य करची. गोंय पुलीस खात्याचे संचालक जसपाल सिंग हांची बदली नवी दिल्लीत जाली. तांच्या जाग्यार 1996 बॅचाचे IPS अधिकारी आलोक कुमार हांची बदली जाल्या. आसगांव हांगासर आगरवाडेकर हांच्या घराची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी महासंचालक जसपाल सिंग हांचो हात आसा असो आरोप करून तांच्या बदलेची मागणी केल्ली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हालींच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हांणी पुरस्कृत केल्ल्या कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले की राज्यांत वाडत आशिल्ल्या कांक्र दुयेंसाचो फुडो करपाक सरकार वचनबद्ध आसा. डिजिटल मॅमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन आणि कोर्स्कोपी आणि क्रायोसर्जरी सारकिल्ल्या अत्याधुनिक तंत्रगिन्यानात ही व्हॅन सुसज्ज आसा. ह्या खातीर दोतोरांचें काम सोंपें जातलें आनी भलायकी क्षेत्राक ताचो लाव जातलो अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. मशिनरीने उपयुक्त अशी एक बस आनी मोस करून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर जो मोठो उपयोग अशी तरेची बस आज जेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री आशिल्लो तेन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक कडेन हांवें CSR फंडाचो अपील केल्लो आनी तांणी ताच्या सगळो CSR फंडांतसून ही जवळ जवळ 3.5-4 कोटी किमतीची बस त्या हातूंतल्यान खरोखरूच आज पेशंट जे कॅन्सर पेशंट जे आसात ते आज वेळेचेर खंय तरी आपले तब्येत पळोवपाक येनात, चेकिंगाक येनात आनी त्यामुळे तो रोग क्रॉनीक जाता. ते म्हणटात तांकां खबर नाशिल्ले कारणान कदाचित जातलो बरो करता आनी नंतर क्रॉनीक जातात आनी पेशंट आमच्या हाता भायर वता. आनी खास करून ही बस खेड्यांनी वतली, विलेजीनी वतली आनी मोस्ट प्रोबेबली कॅन्सर डिटेक्शनाचें काम बरे रितीन करतली. हातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा ह्या बसीन उपलब्ध आसात. सर्वोच्च न्यायालयान सोरो घोटाळ्यात आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात घुसपल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांका अंतरीम जामीन मंजूर केला. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता हांच्या खंडपीठान आपल्याक अटक केल्ल्या प्रकरणाक आव्हान दिवपी मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालाची याचिका व्हडल्या खंडपीठान धाडून दिल्या. मंत्री केजरीवाल हांका सोरो घोटाळ्या प्रकरणात 21 मार्चाक अटक केल्ली. तांचेर CBI प्रकरणात चौकशी चालू आशिल्ल्या कारणान अरविंद केजरीवाल हांका सध्या तरी न्यायालयीन कातयेत रावचे पडटले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्डिनल आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव हांची भेट घेवन तांचे कडेन ह्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या एक्सोजिशन 2024 संबंधान भासाभास केली. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की आपणे प्रधानमंत्र्यांक पोप साहेबाक गोंयच्या ह्या एक्सपोजिशनाक आमंत्रण दिवचे अशी विनवणी केल्या. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता विच इज फॉर द 45 डेज. हाजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच बट फॉर युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळून तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयाचेर घेवपा खातीरच आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदा जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. ताजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळे इवन दो जर एन VIP गेस्ट कोण येतले कितें हें सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दामून आयिल्लो. आज हांव तांचे कडेन डिटेलान 45 डेजच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची प्रिपेर ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजीटूय थंय केल्या तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत वन्स अगेन
आता परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली, तातूंत बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. गोंयासयत संवसारभरातल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक आता गोंय सरकारा वतीन सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर इंजिनियरिंग करपाची संद मेळटली. गोंय सरकारान ब्रेस्तारा गोंय मुखेलमंत्री प्रशिक्षण येवजण अधिसूचित केल्या. त्या प्रमाण पदवी, पदव्युत्तर तशेंच PhD शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक तंत्र शिक्षण खात्याच्या कोडिंग अँड रोबोटिक्स ह्या येवजणेंत प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करपाक मेळटले. ह्या बदला तांकां शिक्षणीक पात्रताये प्रमाण म्हयन्याक 10 ते 45,000 रुपया मानधन दितले. पदवीधारकांक प्रशिक्षणार्थी म्हणून 6 सप्तकात ते 6 म्हयने जाल्यार PhD धारकांक 1 वर्स काम करपाक मेळटले. उत्तर प्रदेशात न्हंयेची पातळी वाढिल्ल्यान 12 जिल्ह्यात हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. कांय रस्त्यांचो संपर्कूय हुंवाराक लागून गांवाकडल्यान जावंक पावलो ना. 12 जिल्ह्यातल्या 633 गांवांनी उदक भरला. ह्या 633 गांवांतल्या एकूण 7,97,176 लोकांक ह्या हुंवाराचो त्रास भोगचो पडला. शाहजहांपूर, पिलीभीत, लखीमपूर खीरी, बदायूं सयत हेर जिल्ह्यांनी हुंवार आयला. शाहजहांपुरात खनोत न्हंये उपरांत आता गर्दा न्हंयेची पातळी वाडून गांवांत उदक आयला. लखनौ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गाचेर उदक भरिल्ल्यान येरादारी बंद जाल्या. राजकीय वैजकीय महाविद्यालयात उदक भरिल्ल्यान सेवेचेर परिणाम जालो. सुमार 250 दुयेंतींक दुसऱ्या हॉस्पिटलात हालोवचे पडले. मजगतीं उटंगराच्या पावसान वीज पडिल्ल्यान 12 जाणांक मरण आयले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हुंवार पीडित बलरामपूर आनी श्रावस्ती वाठाराची पळोवणी केली. मजगतीं आसामात हुंवाराच्या स्थितीक सुदारणा जाल्या. मात 26 जिल्ल्यांतले 2,500 परस चड गांव आजूनय हुंवार पीडित आसा. राज्यांतले पीक हुंवाराक लागून इबाडला. फाटल्या 24 वरांत हुंवाराक लागून कसल्याच तरेची जिवीतहानी जाल्ल्याची खबर ना. ब्रह्मपुत्र, बुडीदिहिंग, दिसांग आनी कुशिरा न्हंयाची पातळी धोक्या भायर वाडल्या. मजगतीं हवामान खात्यान आसामांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.